पत्रादेवी ते धारगळ राष्ट्रीय महामार्गाची स्थिती सामकी गळगळ्याक आयल्या। वचत थंय रस्त्याक फोंडकुलां पडिल्ल्यान अपघात घडटात। रस्त्यार गाडयो चलयतल्यांक वाट काडप कुस्ताद जाता म्हण थंय प्रवास करपी लोक सांगतात। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तुम्ही त्याच्यार खुश आसा का? हायवेची म्हणजे हायवे असो दिसत ना, तो हायवे हो इतलो आता रोड बी त्याचो सामको डॅमेज चाललो आसा की हायवे कशें वचपाचें ट्रॅव्हल करपाचें खूब जाण पडलेलें आसा। जे खड्डे जे आसा ते खड्डे बेगीतल्या बेगीन उदप गरजेचें आसा की सामके हे इमिजिएटली पयलीं आदी खड्डे पुरोवन ते आतां लोकांक सारके वचपा सारको पयलीं रोड करपाचो, नाजाल्यार लोकांनी सामके आपले हाडाबिडा मोडून घेवपाची परिस्थिती थंयसर आसा। टू व्हिलरांक तर शक्यच ना ट्रॅव्हल करपाक। फोर व्हिलरांची सुद्दां इतकी हालत जाता की इतके की एक एक फूट खड्डे भितर आसात सारके पडलेले। एक्सिडंटांची काय स्थिती? एक्सिडंट सध्या एक्सिडंट तर जायत आसात थंयसर, कित्याक सांगता आतां त्या रातचे आनी उदक जर त्या खड्ड्यांनी रावले जायत जाल्यार तेचो अंदाजूच येना, आनी खंयचीय गाडी फुडल्यान येयली जायत जाल्यार त्या गाडयेक तुका कळन येना की खंयच्यान खड्डो आसा, आनी तेंच्यांनी जे आतां रोड मार्कींग बी कितें केलां पळय, सिग्नल बिग्नल दिला ते विजिबल उरना, ते कळना। रातचे बितचे जर ट्रॅव्हल करतलो जायत जाल्यार खंयचो रोड क्लोज केला आनी खंयचो तांकां एंट्री दवरल्या ते कांयच कळना। हे सगळें आतां लोकांच्या आतां आरोग्याक सामकें धोकादायक अशी परिस्थिती आहा हायवेची। सायन बोर्डची कितें स्थिती आसा? सायन बोर्ड सुद्दां ते क्लियर दिसना। ते सायन बोर्ड जे आसा डायव्हर्जनाचे बी हे परिस्थिती आसा पळय ती कांयच मेकआउट जायना थंयच्यान। ते सरकारान बेगीतल्या बेगीन तितून लक्ष घालपाचें आनी हे जे आसा ते प्रायोरिटीचेर घेवपाचे हे सगळे, जेणे करून लोकांक मातशे त्रास जावचे न्हू। कित्याक हायवे जो आसा आतां तरी पावस ना जाल्यार ते पयलीं म्हणटा ती रिक्वेस्ट अशी करपाक सोदता की ते खड्डे जे आसा ते प्रायोरिटीचेर बुजोवन घेवचे सगळे। तामोशा वेमोवपाक ग्रामपंचायत आयज ही परिस्थिती तुमकां दिश्टी पडटा रोडाचेर। लोक येतात ते भायले लोक आयज विजीट करतात। आयज बॉर्डर ओपन केल्ली आसा, ट्राफीक वाडलो परतो, नॉर्मल रुटीन जो ट्राफीक आसलो तसो आतां स्टार्ट जाल्लो आसा। आणि ह्या अशा परिस्थितीन जे वेगवेगळे जंक्शन जे हांगासर आसात, जेची कामां चालू आसात, फ्लायओव्हर म्हणात किंवा हो कॉन्क्रिटीकरण जे चालू आसा रस्त्याचें, त्या संदर्भात डायव्हर्जनां खूप जाल्ली आसात आणि ही डायव्हर्जनां भायल्या गाडयांच्या जाल्यार अजिबात लक्षान येनात। थंयसर प्रॉपर तेंचे सायन बोर्ड्स किंवा जे रस्ते ते जे तरेन करपाक जाय आसलो, जो स्टँडर्ड मेंटेन करपाक जाय आसलो तो खंयच दिश्टी पडना। जी फोंडकुलां आसा त्या फोंडकुलान गाडी वयता आनी उसळटा, तातूंत फोर व्हिलराचे सुद्दां अनेक एक्सिडंट जाल्ले आसात। ऑलरेडी आम्ही खूप फावटी मेमोरंडम किंवा त्यांच्या लक्षान कन्सर्न ऑथॉरिटीच्या हायवे ऑथॉरिटीच्या हाडून दिल्ले हे, पण त्याचेर कांयच दिश्टी पडना आमकां जाताना। सरकार न्हिदला काय ते खातें सुस्त जाला कांयच कळना आमकां। तांकां वेगवेगळी जागे करपाचें काम आमी करता, पण त्याचे जागे जावपा सारक्या त्या परिस्थितीन ना आसा। कोडमडलेली परिस्थिती आसा ह्या सगळ्या खात्याची, आणि हो सगळो जर क्रम पळयत जाल्यार येता त्या दिसांनी आनीकूय एक्सिडंट वाडपाचे चान्सीस आसात। लोकांच्या जीवाची काळजी करून हांव परत एक फावट तुमच्या माध्यमातून परत एकदा मागणी करता की हे जे डायव्हर्जनां आसात ती व्यवस्थित तेंच्यांनी परत सारकी करची। जे रस्ते डायव्हर्ट करतात पळय तो पयलींचो रस्तो आमचो असलो सर्व्हिस रोड, आता जो सर्व्हिस रोड म्हणून तेंच्यांनी सायडीक दवरला, तो रस्तो जरी निदान तेंच्यांनी सोडलो जाल्यार रस्तो लोक त्याच्या वयल्यान ट्राफीक बरें स्मूथ चालू आसपाचें। नवें जे काम चालू आसा ते सायड बाय सायड चालू आसूनी असले, कांय प्रॉब्लेम आसचो नासलो आमचो लोकांचो। पण हांच्यांनी कितें केलां जाणा, नवें काम जे चालू आसा ते अर्दवट स्थितीन आसा, आनी जो आमचो रस्तो पयलींचो जो आसलो तोय मदीं पाड घातला, तोय फोडून उडयला, तो डायव्हर्ट करून दवरला, आनी ताका लागून एकूय रस्तो आतां परिस्थितीन ना येतलो आनी वयतलो जाल्यार कनेक्टिविटी तुटता। खंय उदक भरले पावसाचें जाल्यार लक्षान येना खंयच्यान खंय वचपाक जाय ते। लोक डोंगरार गाडी घालता, कोण खंयच्यान भायल्यान गाडी काडटा, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा। आनी हेतून मेजर जर कोण सफर जाता जाल्यार तो बारीक लोक, गरीब लोक, कारण तो टू व्हिलरीन भोंवता आनी तेतून तेच्या बायलां भुरगीं तेंच्या गाडयेर ट्रॅव्हल करतात, आनी हेंचो आमकां भंय दिसता। आनी हेंकां जर गव्हर्नमेंटाक किंवा ह्या कन्सर्न खात्याक जर हेंचें कितें मातशें जरी पडलेलें आसा जाल्यार तेणी बेगीतल्या बेगीन हेचेर लक्ष घालचो आनी कितें तरी तेची वेवस्था करची, अशी आमी मागणी करता। टू व्हीलरवाले मोठ्या गाडयेचा तरी बरं असं, टू व्हीलरवाले वगैरे खंय खड्ड्यान पाणी भरलेलं असत जाल्यार कळना ना तांकां, पडा शकता, ऍक्सिडेंट जावं शकता आणि जाल्ले असत, पडलेले असत नाही। फोर व्हिलराच्या गाडयांक त्रास जातात बरं? जाताच गाडयांक जाता, इतके होणके असं ते जात्रेत अर्ध अर्ध फुटाचो होणको असो ना म्हटले तरी सगळीच कडे सर्टन पॅच थोडे थोडे दिसतात। काय कोविडा खातीर बंद आसलेलो कोविडा खातीर आनी पावसा सिजनान गाडये चलांक बिलांक कामां धामांक त्रास जाता ना। पावसान सदीच कन्स्ट्रक्शनाची रोड लायनीची वस्तू जी आसा सबंद गोंयभर तशीच आसता, पण आता पावस 45 मिनिटां लागत ते आता 1 तास लागता। तू आता डेली येवपी ह्या रस्त्यान तुका कितकोसो त्रास जाता? खूप जाता, कित्याक जायना, गाडी फुडल्यान येता जाल्यार आपण रावाचा पडटा, होणक्यान फुडें गाडी घालूं शकना, तू सायड दिवची पडटा रावान। हातून एम्ब्युलन्स कशी चलता ते कळना ना।